नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. गोयात 100 कोटी मोडून 10 नव्यो जेटी, बेतलांत 1,500 कोटींचो नवो पोर्ट, मांडवी आनी जुवारीचे जातले 2.5 मीटर ड्रेजिंग. केंद्रीय मंत्री गडकरीची गोयात घोषणा. दीनदयाळ येवजणेचेर आमदार विजयाची सरकाराचेर टिका. स्कॅम म्हण सिद्ध जाल्यार राजीनामो. भलायकी मंत्र्यांचेर टिका करप्यांक आव्हान. लिस्बन पोर्तुगालाक जल्म नोंदणी केला तो पोर्तुगालचो नागरीक. नागरिकत्वाचे फायदे मेळोवपाक पासपोर्ट, सिटीजन कार्ड म्हत्वाचे म्हणटा कौन्सिल जनरल ऑफ पोर्तुगाल. शापोरा न्हंयचेर इको फ्रेंडली ट्युरिझमाक नुस्तेकारांचो विरोध. प्रकल्पाचो पारंपारीक नुस्तेमारीक धोको. पंचायतीक ही प्रकल्प नाका. वडगांव पालिकेत सरकाराचे भ्रष्ट अधिकारी. बोगस सर्टिफिकेटींचो सरकाराक पावता आसूय हप्तो. विजय सरदेसायाचो आरोप. पालिका म्हणटा एक FIR पुरो. आनी बॉक्सिंग लेजंड मोहम्मद अली संवसाराक अंतरलो. अमेरिकेंतल्या हॉस्पिटलांत चलताले उपचार. स्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान घाल्लो हॉस्पिटलांत. खबरो विस्तारात. गोंयांत 100 कोटी मोडून 10 नव्यो जेटी बांदतात. 115 कोटी मोडून मांडवी आनी जुवारी न्हंयचे 2.5 मीटर खोल ड्रेजिंग जातले. केंद्रीय रस्तो वाहतूक आनी शिपिंग मंत्री नितीन गडकरीन ही घोषणा केल्या. बेतलाक 1,500 कोटी मोडून सरकार नवो पोर्ट बांदता. सागरमाला येवजणे खाला शापोरा, म्हापसा, कुमारजुवा आनी साळ न्हंयची फिजिबिलिटी स्टडी सुरू केल्या. पणजे बसके उपरांत तांणी पत्रकार परिशदेंत ही घोषणा केली. As far as our DPR, which is prepared by an international consultant, we are making terminals at Betim, Betona, Aldona, Orjuem, Pompurba, Durbhat, Old Goa, Panjim, Ribandar and Chodan. The approximately cost for the jetties, making jetties and passenger terminal is 100 crores. Ferry services from Aldona, Panjim, Kortalim, Durbhat to Panjim, Baina to Donapula and Baina to Panjim. These 4 ferry services, our plan is to start for this. October we will start the work. Probably 6 to 8 months, it will take 8 months time to complete this project. In Goa are Chapora, Kumarjua, Mapsa and Sal. These 4 rivers, already feasibility studies have started on all these national waterways, and as early as possible after preparing the DPR, we will make this finalize the thing and then we will start this project. Related with the old jetties, we are also considering their proposal. They are demanding 200 crores. We have taken a decision to start the work of this 2 river regarding the dredging in October 2016 after monsoon. We will maintain the draft of 2.5 meter and first phases we will start dredging for that. The tender award in June 2016 and the cost will be 115 crore. We have submitted one proposal to Honorable Chief Minister. That is, the location is 35 km south of Mormogaon port. The cargo is bauxite and iron ore. Nearest rail station is Bali. The new port at Betul. Nearest road NS66 Kochi to Panvel. Traffic bauxite 50 lakh ton per year, iron ore 10 lakh ton per year. So this will create employment potential and also revenue for the Goa government, state government. 2 options: offshore terminal by conveyor, draft 17.5 meter, or close to shore with dredging. It is depending upon the technical study. After that we will decide, and we will make that there will be draft of 17.5 meter. Investment is approximately 1,500 crores for first phase.
The whatever the land from the Goa government is belongs to Goa, property of the Goa government, the land which they will give us to for this port, we will take it that cost of land as equity given by the Goa government, and it will be a port with a joint venture with the Bharat Sarkar and Goa Sarkar. Implementation period is 24 months from the date of construction. Infrastructure is conveyor system, ship loader, dust separation system, service roads, rail and road connectivity. That will be includes in all this cost of 1500 crore. Today we have submitted this proposal to Honorable Chief Minister. He is very positive and keen on this project, but his request is that he will take this proposal to the cabinet, and also he will take the opinion of the people, and after that he will give the clearance, and then we will start the work. कृषी मंत्रालय ज्याच्यात मत्स्य विभाग आहे त्यांच्याकडे, त्यांच्या सहकार्याने एक स्कीम लॉन्च करणार आहे. त्या स्कीममध्ये 15 ते 20 फिशरमॅन एकत्र आले तर त्यांनी कोऑपरेटिव्ह म्हणून किंवा पब्लिक लिमिटेड म्हणून किंवा असोसिएशन म्हणून 5 लाख रुपये गोळा करायचे. समजा जर 20 लोक असतील तर प्रत्येकाने 50,000 रुपये टाकायचे. त्याच्यामध्ये 15 लाख रुपये आम्ही सबसिडी देऊ आणि 1 करोड रुपयाचं लोन देऊ, आणि त्याच्यामध्ये GPS सिस्टीमपासून सगळं ट्रॉलर एक मोठा त्यांना पूर्ण मेकॅनाइज सिस्टीम सहित ट्रॉलर देऊ, आणि ते समुद्रामध्ये 12 नॉटिकल माईलच्या पलीकडे जाऊन फिशिंग करतील. त्यामुळे फिशिंगचं त्यांचं उत्पादन 5 पटीने वाढेल. दीनदयाळ येवजण जीएमसी खातीर म्हण विजयान स्किमीच्या केंद्राच्या उक्तावणाकच सरकाराचेर टिका केली. जाल्यार गरज आसा थंय सुदारणा करतले ही भलायकी मंत्र्याची भूमिका. काँग्रेसीन बेठेच आरोप करच्या परस येवजण स्कॅम म्हण सिद्ध केल्यार राजीनामो दिवपाची तयारी फ्रांसिसान दाखयल्या. खाजगी हॉस्पिटलांक 167 परस चड उपचार तांकां ताकी प्रमाण उक्ते करपाक जाता म्हण सरकारान प्रस्ताव दवरला. मडगांव दीनदयाळ विमो येवजणेच्या केंद्राचे उक्तावण जालें. कार्यावळीक उपमुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी वेळी कुंकळे आनी फातोड्डेचो आमदार आशिल्लो. ही येवजण गरजेची, मात सरकारान ती तयार करतना चुको केल्यात म्हूण आमदार विजय सरदेसायान कार्यावळींतच सरकाराचेर फोग काडलो. 169 प्रोसिजर्स हे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक दिल्ले आहा. हे 169 प्रोसिजर्स रेअर आसात, रेअर. दे आर नॉट नॉर्मल प्रोसिजर्स. हो ताजो मेजर डिफेक्ट आहा. ही स्कीम अशें दिसता की जीएमसी चे एडवायजराचेर जीएमसी साल्व करपा खातीर स्कीम केल्या, आनी अशें जर ताजे खोलायेन विचार केलो जाल्यार ही स्कीम म्हणल्यार सरकाराचो सेल्फ गोल जावपाक शकता. ही गोंयकारांक दिवंकूच जाय. हाजेर नो टू वेज अबाउट इट. म्हणून दिता ते फुल प्रूफ दिवपाक जाय म्हणून दिले, आनी एक अनाउन्समेंट करपाक जाय म्हणून केलो. आमचे मॅनिफेस्टोन सांगिल्लें म्हणटे हें स्वप्न 4 वर्सां जावन हें स्वप्न. ते 4 वर्सां तुमकां आशिल्ली ही स्कीम सारकी करपाक. आनी अशें जर मनोहर पर्रीकार असले मनीस हे स्किमीन इनवॉल्ड आशिल्ले ही स्कीम फायनलायज करपाक, जाल्यार तेणी धाकटी चूक कशी जाता ती म्हाका कळना. हॉस्पिटलां, लोकल हॉस्पिटलांक कॉन्फिडन्सान घेवंकूच जाय. कित्याक द बेसीस ऑफ द फेलियर ऑफ द ओल्ड स्कीम वॉज that the private hospitals of Goa, which are being frequented by the people of Goa, could not use it. भलायकी मंत्री म्हणटा चुको आसल्यार ते सुदारूं येतात. इतले मजगती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरोन ही येवजण खंय स्कॅम म्हूण आरोप केल्लो. ताचेर फ्रांसीस डिसोजान जाप दिल्या. विरोधक वोगीच टिका करतात. येवजण स्कॅम म्हूण सिद्ध केल्यार आपूण राजीनामो दिता म्हूण भलायकी मंत्र्यान आव्हान दिलां. But the problem is, political people, when they have nothing to say they just उलोवपाक कांयच ना न्हू. When you cannot talk facts, आमी ती स्कीम केली आनी लोकां समोर हाडल्या कोटींनी पयशे म्हणून, तो स्कॅम म्हणटा. खबर yes to say only one word, scam, and you give prominence to him. Tell him to explain the scam. No, we'll investigate. CBI bagaliya. Basically, there's no looking back now. No looking back. They cannot find faults with the scheme. You see, they cannot find faults with the scheme. So the simplest way out is a scam. Tell him to prove the scam. If I have any hint of a scam in my day-to-day, in my behavior in the scheme, I'll resign the next day. म्हाका दाखयत बी नाही केला म्हणून हे पैसे खाल्ले म्हणून हे स्कीमींतले हांव फाल्यां रिजायन जाला.
स्किमी खातीर केंद्रांची उक्तावणां सुरू आसात खरी, मात दीनदयाळ स्वास्थ सुरक्षा येवजणे सकयल येवपाक खाजगी हॉस्पिटलां तयारी दाखयना. 447 उपचारांतले फकत 167 कठीण ते उपचार तांकां दवरिल्ल्यान ते खोशिनात. सगळे उपचार खाजगी हॉस्पिटलांक उक्ते करचे म्हूण ते मागतात, मात सरकारान तांचे खातीर वेगळो फॉर्म्युला काडला. दरेका हॉस्पिटलाची सुविधा आनी ताक पळोवन केस टू केस बेसिसाचेर 167 चड उपचार खाजगी हॉस्पिटलांक दिवपाचो हो प्रस्ताव. कितें आहा ते म्हाका म्हटलां सेवन सांगलां तांकां घेवन बसचें पडटलें म्हणून यू हॅव टू सी द एम्पॅनलमेंट फर्स्ट. खंयची हॉस्पिटलां एम्पॅनल जाता पयलीं पळोवपा जाय, तेंचे कडेन कसले सर्विसीस आसा ते पळोवपा जाय, ते प्रमाणे तांकां दिवपा जाय न्हू. एडिशनल जाले एडिशनल इंटरव्हेन्शन दिवपाक जाय. फ्री यू सी अल्टिमेटली इन्शुरन्स पेज, गव्हर्मेंट डजंट पे. त्या हॉस्पिटला कडेन तशी फॅसिलिटी आसा आनी एडिशनल दिव येता तांकां. सो दे शूड हॅव दॅट कॅपॅसिटी, बेड कॅपॅसिटी, द डॉक्टर्स, सर्जन्स आनी सगळें आसा जाल्यार करपाक जाता. ते नो इश्यूज देर, दे क्रिएटिंग इश्यूज. नो इश्यूज पयलीं एम्पॅनल जावचें मागीर तुमकां आनी जाय जाल्यार पळयता. Yeah, exactly. That is what government's stand is at the moment. Let them get empaneled first. Let us see what is the capabilities, and then we'll give them services. स्कीम चेंज करपाचो प्रश्न येना. तांकां म्हणणें आसा, तांचें म्हणणें आसा की 167 कितले जे प्रोसिजर दिल्यात ते कमी पडटात म्हणून आमकां आनीक प्रोसिजर दिवचे, इतलेंच. आमकां जर लक्षांत आयलें ऑप्शन इज ओपन न्ही, भितर इन्शुरन्स कंपनी येत ना, पेमेंट करूंकच जाय. ते प्रायवेटाक जावं किंवा सरकारी हॉस्पिटलाक जावं. आमकां जर लक्षांत आयलें की ते खरें कमी पडटात म्हणून अजुनूय GMC बर्डन जाता आसात जाल्यार अजून काही दिवपाक हरकत ना. ताणें प्रपोजल दिल्लो आसा तातूंत 167 जे प्रोसिजर्स आसात ते कितल्या हॉस्पिटलांक करपाक फॅसिलिटीज आसात. पयलीं एक 2-4 हॉस्पिटलां जीं प्रमुख आसात, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, तांचे कडेन थोड्यो सुविधाज आसात, तांकां वाडोवन दिवपाक कांय हरकत ना. केस टू केस बेसीस डिसायड. 1-2 बरी प्रायवेट हॉस्पिटलाची, कॉर्पोरेट हॉस्पिटलाची नांवां घेतली म्हणून तश्यो फॅसिलिटीज बाकी सगळ्या कडेन ना न्ही, हें जेणे तेणें समजूंक जाय न्ही. त्यामुळे बेटच स्कीम सुरू जावचे आदी कोणें तरी हें सगळें मॉनिटरींग करून स्कीम बदनाम करपाचो प्रयत्न करचो न्हय. पूण एक परत कशें आसा, गोवा मेडिकल कॉलेजीन 150 भुरग्यांक आमी एडमिशन दितात, त्यामुळे 600 भुरगे थंय शिकत असतात. इट इज एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणून 2000 भुरगे जेन्ना आसात तेन्ना थंय हें आसूंक जाय न्ही, कितें सगळ्या प्रकारच्यो पेशंट आसूंक जाय न्ही. आमी केल्या ती लोकां खातीर केल्या, GMC खातीरूय करूंक ना आनी प्रायवेटा खातीरूय करूंक ना. आमी जनते खातीर केल्यात आनी जनतेक ती फेवरेबल आसा. आवश्यकते प्रमाण चेंज करपाक वी आर ऑलवेज ओपन. पयलीं एम्पॅनल जावचें पडटलें. पयलीं एम्पॅनल जावंक जाय न्ही. एम्पॅनल जावन बाबा चल एम्पॅनल जावन म्हाका भितरल्यो 167 दिल्यात, भितरल्यो म्हजे कडेन कितल्यो जावंक शकतात ह्यो विचार करचो प्रत्येकान. अजून जाय दिवं येतात फुडें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, सावयो डायस आनी शिरीश कुंकळेकार. लिस्बन पोर्तुगालाक जल्म नोंदणी केल्यार थंयच्या संविधाना प्रमाण तो मनीस थंयचो नागरीक. मात थंयच्या नागरिकत्वाचे फायदे मेळोवपाचे आसल्यार पासपोर्ट वा सिटीजन कार्ड करचेच पडटा. गोंयांतल्या कॉन्सूल जनरल ऑफ पोर्तुगाल रुई कार्वालो बासियेरान मिडिया स्टेटमेंटान ही म्हायती दिली. पोर्तुगालात एका परस चड नागरिकत्व दवरपाक मेळटा, मात 2 नागरिकत्वाची सूट सद्याक तरी भारतीय संविधानात ना. पोर्तुगालाक वचून भारतीय सिटीजनशीप दवरपी लोक गोंयांत थोडे नात, मात गोंयकारांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व दवरप वा भारतीय तो तांचो प्रस्न म्हूण गोंयांतल्या कॉन्सूल जनरल ऑफ पोर्तुगाल रुई कार्वालो बासियेरान मिडिया स्टेटमेंटात म्हटलां. पोर्तुगालात जल्म नोंदणी जाल्लो दर एक मनीस पोर्तुगीज, मात थंयचो नागरीक म्हूण अधिकार मेळयतलो जाल्यार सिटीजन कार्ड वा पासपोर्ट करप गरजेचें. पोर्तुगालात एका परस चड देशांची नागरिकत्व दवरपाची मेकळीक आसा, मात भारतीय नागरीक फक्त भारतीय नागरिकत्व दवरूंक शकता. पोर्तुगालात वयतल्यांनी भारतीय नागरिकत्व दवरप वा पोर्तुगीज नागरिकत्व हो तांचो वैयक्तीक प्रस्न म्हूण गोंयांतल्या कॉन्सूल जनरल ऑफ पोर्तुगालान स्पश्ट म्हटलां. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजून दट्ट्या नागरिकत्वाचो प्रस्न सुटावो करपाक ऑथॉरिटी करतलो म्हूण उलोवन दाखयलां. दट्ट्या नागरिकत्वा विशीं मोठे काणयो आयकपाक येतात खरे, मात सद्याक तरी भारतीय संविधान 2 नागरिकत्वा दवरपाची मेकळीक नागरिकांक दिना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शापोरा न्हंयचेर इको फ्रेंडली ट्युरिझमाक आतां शापोराच्या नुस्तेकारांनी विरोध केला.
हो प्रकल्प जाल्यार पारंपारीक नुस्तेमारीचेर परिणाम जातलो म्हण नुस्तेकार भिल्यात. हाच्या आदी शापोरा पंचायती सयत दर्यादेग वाठारांतल्या पंचायतींनी प्रकल्पाक विरोध केल्लो. शापोरा ते कोलवाळे मेरेन हो प्रकल्प येवपाचो. त्या प्रोजेक्टाचो रिपोर्ट आसा की जाय जाल्यार सरकार तेंच्यांनी जमनी विकत घेवपाच्यो आमच्या लोकांच्यो किंवा जमीन मालकाच्या बरोबर भागीदारीन हो प्रोजेक्ट करपाचो. ही पॉलिसी जी आसा सरकारान एकदां अशें डिक्लेअर केल्लें, सरकार मागतालो हांगा की आमकां स्पेशल स्टेटस दिवचो म्हणून. आनी हो स्पेशल स्टेटस दिता आसतना तेंचें इंटेंशन अशें आसलें मागता आसतना की बाबा हांगा गोंयच्यो जमनी गोंयकारा कडेन उरच्यो. भायले लोक येवन हांगा भरमसाट पयशे दितात आनी जमनी विकत घेतात आनी आमचे लोक पयशे मेळटा म्हणून जमनी स्वताचे विकतात. म्हणून त्या वेळार अशे लोक विचारताले स्पेशल स्टेटस मागच्या वेळार एक उद्देश असो आशिल्लो की गोंयकाराच्यो जमनी गोंयकारांक उरच्यो म्हणून. आनी ह्या रिपोर्टार अशें सांगता की गव्हर्मेंट जाय तेंच्यांनी जाय जाल्यार ह्यो जमनी लोकांनी विकच्यो म्हणून. अश्यो जर लोक गोंयचे विकूंक लागले जाल्यार जमनी तर गोंयान गोंयकारांक जमनी फाल्यां उरतले काय कितें? हें बरोबर ना. भले फाल्यां सकाळी हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाक तांकां खर्च जाला सारको जायत जाल्यार जमनी न विकता तेंच्यांनी भाड्यापट्टीचेर घेवप जावं आनी कितें करप, पार्टनरशिपार करप, एक करूं दे. पूण आमचो हेका विरोध आसा. तांकां CRZ लागना आनी गांवच्या लोकांक एक घर बांदल्यार 150 वर्सांची घरां बांदतात तितून मिनिस्टर पडटात आनी ते CRZ लागता. हेजेर कांयच तो सरकार विचार करिना. ते आमकां मेळटा तो फक्त 6 म्हयने वेवसाय करपाक ह्या फिशरमॅनाक आनी तोवूय फाल्यां बंद जातलो. जर 6 म्हयने वेवसाय चलता तोवूय फिशरमॅनाचो धंदो ह्या 1000 कोटीच्या इको फ्रेंडली प्रोजेक्टाक बंद जातलो आनी उपासमारीची सगळ्या फिशरमॅनाचेर येतली. हेची सरकारान जाणीव घेवची. आमच्या बेनिफिटाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी हात मेळून मिनिस्टर लोकांनी तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान आपले हात मेळून करून व्हडले व्हडले प्रोजेक्टान हॉटेल बांदपाचे प्रोजेक्ट सुरू केला पळय आनी ते भायल्या लोकांनी जागे घेवन दवरल्या आनी तो जागो घेवन दवरला म्हणून हे आनी आमचे गरीब आमी पळयना तो ते फाल्यां आमचे फिशरमॅन तिकडे होडी घेवन गेल्यार तांकां शूट करतले, मारूंक शकता. तुमकां रायटूच ना म्हणटले हांगा भोंवपाक. घेवया एक विराम.